नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। कळंगुटे पबांत पर्यटकांक पेटून तांचे कडल्यान लुटले पैसे लुटिल्ल्या 2 दलालांक पुलिशेन 24 वरां भितर केले अटक। सेजा गोवाच्या ई-लिलाव खनिज मालाची येरादारी करपाक ट्रकवाल्यांचो न्हयकार। येरादारी दर दिवचो वाडोवन ट्रक धन्यांची मागणी। रोजांची लागवड थारता फायद्याची। रोजांचे उत्पादन घेवपी शेतकारांक 44 लाखांची येणावळ। शेतकी संचालक नेविल ऑन्फन्सोन दिली माहिती। मये वाठारांत थळाव्यांक मेळ्ळे इबाडिल्ले तांदूळ। प्लास्टिकांचे तांदळांचो दुबाव। गृहिणी मदीं पातळा भय। बाबूक सदांच खेळा खातीर घराब्याचो आसतलो तेंको। बाबू आयज भांगरा पदक फावो जावप ही सगळ्यां खातीर खोशयेची गजाल। बाबूच्या बाप्पान केलें स्पश्ट। आनी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या नेटबॉल खेळांत गोंय पंगडान जिखलें रुप्या पदक। आता खबरो विस्तारान। अहमदनगर महाराष्ट्रांतल्या दोगा पर्यटकांक कळंगूटच्या एका पबांत व्हरून लुटले। तांकां बोडोवन तांचे कडल्यान रोख रक्कम आनी गूगल पे वयले पैसे उखल्ले। पबांत व्हरपी आनी मारपी बाउन्सर बिगर गोंयकार आसा तसो दावो लुटिल्ल्या पर्यटकांनी केला। सरकारान हाचेर लक्ष घालून कडक कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या। गोंयांत हालीं तेंपार दर्या वाठारांनी लूटमारीचे प्रकारांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या। असोच एक प्रकार कळंगुटे घडलो। अहमदनगर महाराष्ट्रांतल्यान 2 पर्यटक कामा निमतान 24 तारखेक गोंयांत आयिल्ले। कळंगूट वाठारांत एका हॉटेलांत तांच्यांनी राबितो केलो आनी सांजेर दर्यार फिरपाक गेल्ले कडेन बिगर गोंयकार भुरग्यांनी तांकां फटोवन पबांत व्हरून लुटले। तांकां दोगांकूय बरेच बोडोवन तांचे कडल्यान रोख रक्कम आनी गूगल पे वयले पैसे उखल्ले। पबांत व्हरपी आनी मारपी बाउन्सर बिगर गोंयकार आसा असो दावो लुटिल्ल्या पर्यटकांनी केला। गोवा पाहण्यासाठी कंपनीतर्फे आलो होतो। कलंगूटमध्ये राहिलो आम्ही। कंपनीचं जे हॉटेल आहे ली मेरिडियन म्हणून कंपनीने बुक केलं होतं आमचं हॉटेल। आम्ही तिथे राहिलो 2 दिवस। 24 तारखेला आम्ही चेक इन केलं। संध्याकाळी फिरायला म्हणून आम्ही कलंगूट परिसरामध्ये गेलो। जय आनंद हॉटेल आहे ते सर्कलचे तिथे, आणि तिथे एक पब आहे जे आता रिनोव्हेटचं काम चालू आहे। आता काय आमचे अहमदनगर जिल्हा जो आहे तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं पब वगैरे तशी काही पद्धत वगैरे काहीच नाही आमच्या इकडे। कारण आमची जी भूमी आहे ती संतांची भूमी म्हणून मानलं जातं। पब माहिती नसल्यामुळे आम्ही फक्त तिथे बाहेरचे मुलं होते यूपी आणि बिहारचे आय थिंक असावेत असा आमचा म्हणजे संशय नाही। 100% तेच लोक होते। गोव्याचं लोक नव्हते ते। पण त्यांनी काय केलं, आम्हाला पब दाखवायला म्हणून नेलं आम्हाला। आम्ही बोललो आम्हाला काही नाही याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे म्हणून। पण त्याच्यामध्ये नंतर मग मागणं आमच्या असे बॉडी बिल्डर आले 4-5। आम्हाला दोघांना पण त्यांनी ढकललं आतमध्ये त्यांच्या केबिनमध्ये, नाही का, केबिनमध्ये ढकललं। आमच्यासारखे आम्ही दोघेच नव्हतो, तसे आमच्यासारखे बरेच मुलं होते, म्हणजे 40 ते 50 मुलं होते। त्यांच्याकडे पैसे नसताना सुद्धा त्यांनी त्यांना मारहाण केली आणि फोन करून त्यांच्या खात्यावर पैसे मागून घेतले आणि ते पैसे त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरनं पण उकळवले। पर्यटन मळार गोंय राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पावण्यार फामाद आसा। मात आता लूटमारीच्या घडणुकांक लागून गोंयचे नाव इबाडपाक लागला। देखून फुडाराक अशे तरेच्यो घडणुको घडचे न्हू म्हूण सरकारान लक्ष घालून हाचेर कडक कारवाय करपाची लुटिल्ल्या पर्यटकांची मागणी। आम्ही गुगल पेचा पासवर्ड देत नव्हतो तर आम्हाला परत त्यांनी मारहाण केली। तर मला कमरेला मार लागलेला आहे, मुक्का मार लागलेला आहे। तर माझं गोवा स्टेट पोलीस आणि गोव्याचं जे सरकार आहे BJPचं सरकार, तर त्यांना होनेस्टली रिक्वेस्ट करतो CM साहेबांना किंवा जे प्रेसिडेंट ऑफ होम मिनिस्टर यांना पण मी रिक्वेस्ट करतो जे महाराष्ट्रातनं जे म्हणजे महाराष्ट्र सोडा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधनं जे टुरिस्ट येतात तिथे अशा प्रकारे जर लूटमार होत असेल तर याच्यामध्ये 100% गोवा राज्याचं नाव खराब होईल। हे म्हणजे लोक कोण आहेत त्याचं आम्हाला माहिती नाही, पण याच्यामध्ये आम्ही
पूर्ण दोषी गोवा गव्हर्नमेंटला दोषी ठरवतोय. कारण आम्ही महाराष्ट्रातला ठीक आहे, गरीब लोक आलोत आम्ही. जर आता आम्ही अक्षरशः कलंगूटवरनं म्हापसापर्यंत आम्ही पायी आलो. आज आमच्याकडे अहमदनगरमध्ये जाण्यासाठी पैसे सुद्धा नाही आहेत. तर आम्हाला ते म्हणजे आम्ही दरवेळेस आल्यानंतर टू व्हीलर घेत असतो इथं, जे टू व्हीलर रेंटने वगैरे भेटतात. आणि प्रेसवाल्यांनी आम्हाला जाण्या येण्यासाठी 1000 रुपये आता दिलेत आम्हाला. आणि ते 1000 रुपये घेऊन आम्ही आता नगरपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. कळंगूट पवात पर्यटकांक पेट घालून तांचे कडल्यान पयशे लुटपी दलालांक कळंगूट पुलिशेन सोमतेच अटक केल्यात. पर्यटकांकडल्यान लुटिल्ले पयशे परत पर्यटकांक मेळोवन दिल्यात अशी माहिती कळंगूट पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक परेश नायक हांणी दिली. अहमदनगरांतल्या महाराष्ट्रांतल्या पर्यटकांक लुटून तांचे कडल्यान पयशे लुटपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत कळंगूट पुलिशेन ह्या पर्यटकांक लुटपी 2 दलालांक रोखडेच अटक केले. तशेंच लुटिल्ले पयशे ह्या दलालां कडल्यान परत घेतले. पर्यटन हंगामाच्या सुरवेच्या म्हयन्यातूच ही घडणूक जाल्ल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेचो विशय परत तापपाक लागला. मात गोंय पुलिशेन रोखडीच कारवाय करून पयशे मेळोवन दिल्या बद्दल ह्या पर्यटकांनी गोंय पुलिशेचे उपकार आठयल्यात. म्हणजे आम्हाला काय वाटत होतं की कंप्लेंट झाल्यानंतर आम्हाला कायम यावं लागेल, कोर्टाची पायरी चढावं लागेल. कधी आज माझं वय 34 आहे सर. आजपर्यंत कधीही मी कोर्टाची पायरी चढलेलो नाही आणि पोलीस स्टेशनची पण पायरी चढलेलो नाही आहे. आणि महाराष्ट्र स्टेट सोडून इतक्या लांबपर्यंत दरवेळेस येणं जाणं ते आम्हाला पॉसिबल नव्हतं. आणि आम्हाला म्हणजे नाईक सरांनी म्हणजे आम्ही सॅल्यूट करतो गोवा पोलिसांना की आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी ट्रीट केलं. आणि कुठल्याही म्हणजे घरचा माणूस जो असतो, घरचा पोलीस, त्या प्रकारे त्यांनी आम्हाला ट्रीट केलं. त्याबद्दल आम्ही गोवा पूर्ण स्टाफ, कॉन्स्टेबल, PI, PSI, SP साहेब, आणखी काय ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्व असतील सगळे पोलीस स्टाफ, त्यांचं आम्ही अभिनंदन आणि हे करतो. सो त्या मनशाक आम्ही कॉन्टॅक्ट केलो, ताका आपयलो हांगासर. ती प्लेस आयडेंटिफाय करून घेतली, तेचेर रेड केली आणि तेणी 2 जाणांक कोणी पयशे काडले तांकां आयडेंटिफाय केले, तेचे पयशे रिकवर जाले, ताका दिले पयशे. आणि त्या 2 जाणांक आतां आमी अरेस्ट करता. 40 जाण ते आमी आतां ते व्हेरीफाय करचे पडटले आमकां. 40 जाण आमकां कंप्लेंट कांय कोणाची येवंक ना, ही आमकां मिडिया थ्रू कंप्लेंट येयली. सो आमी वचून रेड केली आतां थंयसर. रेड केली आनी तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले 2 जाणांक हाडले, तेंचे पयशे रिकवर जाले. आतां पूण ते प्रॉब्लम कितें जाता, ते ट्युरिस्ट कोण कंप्लेंट दिवपाक सोदना, तांकां हांगासर कंप्लेंट नाका आसता. आनी ते पयशे रिकवर जाले काय ते म्हणटा कंप्लेंट नाका, आमी कोर्टान येवचे ना, हे येवचे ना, वयता. पूण तरी आसतना आमी कशे भशेन घेतले तेंची कंप्लेंट, तांकां अरेस्ट करता. अच्छा, हितून कितले जाण आसले इनवॉल्ड? 2 जाणांक आयडेंटिफाय केले तेणी. 2 जाण आयडेंटिफाय केले. कितें नांव हॉटेलाचें वगैरे कोण? नांव मागीर तुमकां अंडर इन्व्हेस्टिगेशना मागीर सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सावड्डे आणि सांगेच्या सेजा गोवाच्या लिलाव खनिज मालाची येरादारी करपाक ट्रकवाल्यांनी न्हयकार दिला. माल येरादारीचो दर वाडोवचो अशी मागणी ट्रक धनियांनी केल्या. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा सावड्डेच्या सेजा गोवा ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांची बसका जाल्ली. मात मुख्यमंत्र्याच्या बसकेत कांयच तोडगो येवंक नाशिल्लो. शुक्रारा सेजा गोवा ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांची परतून बसका जाली. जो मेरेन खनिज माल येरादारीचो दर वाडयनात तो मेरेन येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय ट्रक धनियांनी घेतला. जो मेरेन दर वाडयनात तो मेरेन मायनिंग करपाक दिवचे नात म्हूण ट्रकवाल्यांची शिटकावणी. अरेंज करून दिल्ली त्या प्रमाणे तोय आयलो. थंय 11 सुमार आमची मिटींग जाली. सीएमान आपल्यालो जो बिझी शेड्यूलांत काडून आमकां टायम दिलो. पयलीं आमची 10-15 मिनटां डायरेक्टरा कडेन सगळे कडेन उलोवणी जाली आनी मागीर सीएमा कडेन उलोवणी जाली. त्या प्रमाणे जो आमचे 2-3 इशू आशिल्ले. एक तर आमचो आशिल्लो तो ग्रीन टॅक्साचो इशू आशिल्लो. तो ग्रीन टॅक्साचो जो इशू आशिल्लो तो खंय तरी 18,000 सीएमान सांगले की जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत ते 18,000 रुपयाचे आमचे ग्रीन टॅक्स म्हणून जो आसा 14,500 रुपया फिटनेस टॅक्स 15 वर्सां जाल्ले गाडया
आणि 4,500 रुपया ग्रीन टॅक्स. सो ते मेळून 18,000 जाता. ते 18,000 खंय तरी जेलांतल्यान आमकां रिफंड जातले पयशे. आमी ते पयलीं भरपाचे आनी फूल अमावंट रिफंड जातलो. हे सामकें ठोस हे आश्वासन ताणें सीएमान दिल्लें आसा. ताची नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा एक्चुअली पयलीं. पूण ताणें सांगलां ही स्कीम चालू उरतली जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत. दुसरें आमचो इशू आशिल्लो तो हाचो बूक जे कोणें भितर दिल्या नॉन युजर म्हणून तांकां कांय लागची ना. जेन्ना बूक भायर काडटलो तेन्नाच तांकां सगळे टॅक्स बीक्स सगळे पेएबल जातले. आतां तांकां टॅक्स बीक्स कांय लागचो ना. 50 रुपीज म्हणटा ते फिटनेस तेय लागचे ना. तेन्ना ही आमकां खंय तरी आमकां रिलीफ दिल्लो आसा दोन कडेन. मेन आमचो मुद्दो आशिल्लो तो रेटीचो आशिल्लो. तर रेटीच्या मुद्द्याक लागून आमचें डिस्कशन जालें तेन्ना सीएम म्हणून आपूण खंय तरी बिजी आसा. आज सगळे मोदी येवपाचो आसा, मागीर तांचें इलेक्शन आसा, दिल्ली वचपाचो आसा आपूण. तेन्ना तुमी काम पयलीं स्टार्ट करात, काम बंद दवरनाका आणि काम स्टार्ट करून आपूण म्हयन्या भितर रेट करून दिता अशें आस्वासन सीएमान दिल्लें आमकां. पूण खंय तरी आमी ते लोकां कडेन मारपा लागून आज ही मिटींग घेतिल्ले कारण एज अ शेजार गोवा ट्रक ओनर असोसिएशनाचो हांव अध्यक्ष जाल्ले कारण शेजार गोवा म्हाका फोन करता की आमी काम चालू करतात. पूण खंय तरी हांगा तोडगो आयलो ना. कारण लोक म्हणटात की 21 म्हयन्याचें काम जें आसा तें शेजार गोवा कडेन आसा. तेन्ना 1 म्हयनो जातकीर मागीर कितें करपाचें असो प्रश्न पडटा. तेन्ना खंय तरी काम लोक म्हणटा आमकां हें परवडना. इन्शुरन्स आसा तो खंय तरी 40,000 भरचो पडटा वर्साक. टॅक्स भरचो पडटा. मागीर बाकीचे अदर टॅक्सीस आसा. मागीर ड्रायव्हर हें तो जोडून म्हयन्याक ते कशेंच आमचें वर्कआवट जायना. तेन्ना हांगा लोक म्हणटात की जो पर्यंत रेट जायना तो पर्यंत आमी खंय ना खंय काम चालू करचें ना. हे सगळ्यांनी एकजुटीन सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा. काल सीएमा कडेन एक मिटींग जाल्ली रेटी विशयी, पूण तो कांय तोडगो जाल्ला म्हणून आयज ही परत मिटींग आमी आपयल्ली आनी हे मिटींगेक आज परत डिसिजन घेतला की जो पर्यंत आमकां रेट मेळची ना तो पर्यंत खंयचोय ट्रक ओनर ह्या मायनिंगचेर आपलो ट्रक घेवन वयचो ना आनी तो पर्यंत आमी हे मायनिंग चालू करपाक दिवचे ना. कारण आयज आमच्या ट्रक ओनरांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. हे टॅक्स म्हण आनी जे 50 रुपया म्हण हे जे सरकारान आमचेर हे एक्स्ट्रा बर्डन घातला तेजेर लोकांचो आतां खंयच्यान पयशे भरपाचे, रीण काडून भरपाचे काय खंयच्यान भरपाची परिस्थिती येयल्या. आनी तरी आसतना हे परत आमकां एक रेट दिवपाक हे फाटीं फुडें करता. जो पर्यंत आमकां रेट ही मेळना तो पर्यंत आमी कशेंच ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवपाना सावथ गोवान. आनी जी सावथ गोवा कमिटी आसा तेणी हेजेर स्टँड घेवपाक जाय. जर तर तुमच्यांनी ही आमची मागणी मान्य करपाक जायना जाल्यार तुमी फाल्यां रिजायन दिया, आमी दुसरी कमिटी अपॉयंट करता. तुमची जर आमकां जर फायदो ना ट्रक ओनर्सांक ह्या एसोसिएशनाचो जाल्यार आमकांय तुमचो कांयच गरज ना. आमी दुसरें एसोसिएशन करून आमी आमचे ज्यो मागण्यो आसात त्यो सरकारा कडेन मुखार व्हरतले. जो मनीस केपेबल आसा तेणे ह्या कमिटीक रावचो आनी थंय ह्यो मुखार मागणी मान करच्यो. ह्या सावथ गोवाक हे करता की तुमी हे डिसिजन 1 विका भितर तुमी कितें डिसिजन घेवचें आनी जर तर तुमच्यान जायना जाल्यार तुमी रिजायन जावचें. आयज जे शेजार गोवा ट्रक एसोसिएशनाची जे ट्रक ओनर आसलेले तेणी आयज बैठक घेतली. हेजे पयलीं बी एक बैठक घेतलेली. ते बैठकीक खंय तरी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतला अशें तेणी सांगलें आनी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तेजे कडेन मिटींग घेवन तेणी आयज सीएमा कडेन कितें उलयलें हेजे बद्दल सांगपाक लागून ट्रक एसोसिएशनाची परत एकदां मिटींग घेतली. जर सीएमान तांकां सांगलां खंय की तेंची जे रेटीचो मुद्दो आसा तो खंय तरी मुखार धुकळिल्लो आसा आनी मुखार डिस्कस करया अशें म्हणलेलें आसा. आनी जे बारीक जे टॅक्साचे या ते आसा तेंचे खंय तरी सुटाव केल्लो आसा. पूण जे शेजार गोवा ट्रक एसोसिएशन आयज जे जमलेले तेंचें म्हणणें आसा की आमचो मुख्य मुद्दो जो आसलेलो तो खंय तरी रेटीचो आसलेलो आनी आमकां जो पर्यंत जी रेट आसा ती आमची डिमांडा प्रमाणे दिना तो पर्यंत आमी जे ट्रक आसात ते आमी थंय व्हरपाना. ह्या ऑक्शनाक जो म्हाल ओडपा आसा थंय आपले ट्रक ते व्हरपाना अशें तेणी म्हणलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. अंदू वर्सा जायत्या गोंयकार शेतकाऱ्यांनी रोजांची लागवड केल्ली. ही रोजांची लागवड फायदेशीर थारल्या. शेतकी खात्याचो संचालक नेविल ऑल्फोन्सोन हे विशीं म्हत्वाची म्हायती दिल्या. रोजांचे हार आनी रोजांच्या फुलां खेरीत पाडवो सण जायच ना. दसऱ्या उपरांत दिवाळीच्या पाडव्याक रोजांची सगळ्यांत चड विक्री जाता. गोंयांत रोजांची लागवड करपी शेतकारांचो आंकडो आतां वाडटा. राज्यांत 25 हेक्टर जमनीचेर 285 शेतकारांनी रोजांची लागवड केल्या. ह्या वर्साक जायत्या शेतकारांनी रोजां रोयल्यांत. नवीन एरिया सुद्दां खुबशे नवे शेतकारूय ह्या धंद्यान भितर सरल्यात आनी ह्या वर्साक आमकां 25 हेक्टर सुमार जमीन रोजांच्या लागवडी काडायल्ली आसा आनी 285 शेतकार
ह्या धंद्यान न्हू आसा आमी नोंद केल्यात तशें. अंदू दसऱ्या मेरेन राज्यांत 1,25,000 किल रोजांचे उत्पादन जाले. हातूंतल्यान 43 लाखां वयर येणावळ शेतकारांक मेळ्ळी. शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो हांणी सांगले. ह्या वर्साक उत्पन्नूय बरें मेळ्ळां शेतकऱ्यांक कंपेर टू लास्ट इयर ऑल्सो, कित्याक उत्पन्न जावपाच्या वेळार ह्या वर्सा पावस तितलो पडूंक ना. कित्याक फुलता तेन्ना जर पावस चड पडलो जाल्यार फुलांय पिड्यार जातात. सो ह्या वर्साक आमकां क्लायमेटूय बरी फेवरेबल आसली आनी त्या खातीर शेतकऱ्यांक उत्पन्नूय बरें मेळ्ळें आसा. आनीक आमचो एस्टिमेटा प्रमाणे अरावंड 125 मेट्रीक टन तरी उत्पन्न गोंयांत हेजें जातलें. आतां दसऱ्याक सुरू जालां तें, अप टू दिवाळी आनी थोडे दीस 1.5-2 म्हयने तें चलता. ताका धंदो बरोय आसा. अंदू 1,25,000 रोजांचे उत्पादन जाला. सरासरी 70 रुपया किल असो दर धरल्यार येणावळ 87,50,000 रुपया जाता. दराच्या 40 ते 50% फायद्यान विचार केलो जाल्यार 43,75,000 रुपया इतलो फायदो जाता. शेती खातें शेतकारांक अनुदान दिता. हेक्टर 75,000 रुपया प्रमाण हे अनुदान मेळटा अशें शेतकी संचालक नेविल आफोन्सो हांणी सांगलें. रेटूय हे फावटी सुरवातेक बरो मेळ्ळो आमकां. 80 ते 100 रुपया एक किलो सुद्दां लोकांनी ते विकल्यात. पूण उपरांत मरेंच दसरा डियाक भायलीं रोजां खूब येयलीं आनी ताका लागून आमचो प्रेस गोंयकारांचोय प्रेस खूब देंवलो. पूण तातूंत तितलें आसुनूय सुद्दां आमची हे फावटी पब्लिसिटी प्री दसरा पब्लिसिटी बरी जाल्ली. आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमच्या थ्रू मिडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, थ्रू न्यूजपेपर मिडिया शेतकऱ्यांक आमी एपिलूय केल्लो, कन्ज्युमरांक आमी एपील केलो लोकल लोकांक की आमची गोंयची रोजां तांचो फायदो कितें तो कंपेर्ड टू रोजां कमींग फ्रॉम आवटसायड. तातूंत ती बरी फ्रेश आसता आमची गोंयची रोजां. आमकां डायरेक्ट ती शेतांतल्यान काडून मेळटा आनी तांचो हांगा थिंगा इबाड कांय जायना. आनीक कलर बरे आसात आनी आमची रोजां 4-5 दीस बरीं उरतात, फ्रेश उरतात कंपेर टू बेलगांवची वो महाराष्ट्राची रोजां येतात तीं पयलीं काडलेलीं आसात आनी ती एक दिसान ती भावतात. हेंय आमी लोकांक पटोवन दिलें आनी शेतकऱ्यांकूय आमी लोकांकूय आमी पटोवन दिलें की हीं रोजां आमच्या गोंयच्या जमनींतल्यान येयल्लीं आसात आनी गोंयच्या शेतकाऱ्यांनी ती पिकयल्लीं आसात. ल्हान शेतकऱ्यांनी ती पिकयल्लीं आसात. सो तांकां तर आमी सपोर्ट केलो, पेट्रोनायज केलें जाल्यार अदीकूय तांचें लायव्हलीहूड तांचो दिसपट्टो गिरायसी करून तांकां बऱ्या पडटलें. अशे तरेन आमी खुबशी पब्लिसिटी केली आनी जायत्या लोकांनी प्री बूक केली. दसरा जावचे पयलीं शेतकऱ्यांक आमी फोन नंबरूय दिलो जायत्या लोकांक. तांणी शेतकऱ्यांक फोन करून आमकां अमकीं रोजां जाय अशें म्हणून तांणी प्री बूकूय ती रोजां केलीं. अशे तरेन शेतकऱ्यांक हाचो फायदो खूब जाला. रोजां हो शेतकऱ्यांकूय कळून येयला, आमकांय कळून एक फायद्याशीर धंदो आनी गोंयांत ताका डिमांड खूब आसा. जशें हांवें म्हणलां आमी फक्त अरावंड 25% डिमांड मेळयतात, 75% रोजां भायलीं येतात. फुडल्या वर्साक आमी तातूंत आनिकूय आमी एफर्ट्स करून नवे शेतकऱ्यांक भितर हाडूंक आमी प्रयत्न करतले. जी टॅक्नॉलॉजी आसा ती रोवपा खातीर चड उत्पन्न मेळपा खातीर जे तंत्र आहा तीय आमी एक्सटेन्शन सर्विसीस आमच्यो अदीक नेटान घालतले आनी नव्यो जात्यो आसात त्यो शेतकऱ्यांक आमी बियाणे आनीक रोंपे सिडलिंग्स उपलब्ध करून सगळेपणेन दिवपाचें आमचें आतां प्लॅनिंग चालू आसा. शेतकऱ्यांक एक फावट रोंपे मेळपाकूय त्रास जाता, भायल्यांनी रोंपे हाडचे पडटात आमचे सोंपल्या उपरांत. सो तेवूय मेळपाचे आमचे प्रयत्न आसा आनी सरकार हेय वर्साक दिला तशें 75,000 पर हेक्टर एका शेतकाऱ्याक आमी फायनान्शियल इन्सेंटिव्स दितात, सबसिडी दितात. ती सबसिडी आमची कंटिन्यू उरतली. अशे तरेन आमी शेतकऱ्यांक रोजांची लागवड करपाक प्रोत्साहन दितले. इतलेंच न्हय पूण शेतकऱ्यान रोजांचें वॅल्यू एडिशन करून विकलें म्हणजे माळ करून विकले वा हार करून विकले जाल्यार तांकां अदीक फायदो जाता. आतां रोजां सद्याक हार माळ हाकाच गार्लँड करपाकूय उपयोग जाता पूण रोजां आमचीं जीं आसा ती 12 म्हयने ताका स्कोप आसा, 12 म्हयने ताका डिमांड आसा. सो शेतकऱ्यांक आमी थोडे फ्लॉरिस्ट जे आसात आमचे गोंयचे तांकांय आमी थोड्यांक तरी ट्रेनींग दिवन रोजांचो वापर आमच्यांनी ह्या फ्लॉरिस्टांक जे फ्लावर बुके करतात तातूंत बऱ्या पैकी कसो वापर करूं येता हाचेंय आमच्या आत्मा मार्फत 2-3 ट्रेनिंगां आमी शेतकऱ्यांक घेवपाचे आमचे प्लॅन आसात. सो रोजांचो वापर वर्साचे 12 म्हयने जातलो. आमच्या गोंयांत वेडिंग डेस्टिनेशन आसात, देवळां आसात, इगर्जो आसात, तांकांय धर्मीक कामाकूय रोजांचो वापर खूब जाता, न्हूच फक्त दसऱ्या आनी दिवाळीकूच न्हय. सो ताका लागून ताचो डिमांडूय वाडूंक शकता. सो आमचे आतां प्लॅन आसात की न्हूच फक्त दसरो आनी दिवाळे खातीरच न्हय पूण पुराय वर्सांची ही लागवड शेतकऱ्यांक पटोवन दिवंक थोडे शेतकऱ्यांक तातूंत भितर घेवंक. पणजेच्यान वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
रेशनाचेर मेळपी तांदळांनी इबाडिल्ले तांदूळ मेळपाक लागिल्ल्यान गृहिणी मदीं भंय पातळ्ळा. कांय जाणांनी तर हे तांदूळ वापरपाचें सोडूनच दिलां. हे तांदूळ फोर्टिफायड आसात अशें नागरीक पुरवण खात्याचें म्हणणें आसा, जाल्यार ते प्लास्टिकाचे आसूं येता असो लोकांक दुबाव आसा. मया वाठारांतल्या कांय जाणांक दुबावीत तांदूळ मेळ्ळ्या. फेर प्रायस शॉपा वयल्यान रेशनाचेर हाडिल्ल्या तांदळांनी दुबावीत तांदूळ मेळ्ळ्यात. उदकांत घालना बरोबर ते उफेतात अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. ते कसले आमकां ते खबर ना. हे तांदूळ खंयसून हाडलेले? हे सोसायटी वचून. आनी तांदूळ घातले न्हू धुवूंक गेले काय उपाय येता. सगळेच तशे तांदूळ? सगळे आमगे हे आतां आमकां हे गावले न्हू ते हे फावट आनी एकदां गावले. 2 फावटी गावले आमकां. हे शिजतावी बरें ते बाकीचे शिजता आनी हे अशे उपाय येता ते उडयता आमी धुवून. कित्याक लागून? मागीर बटन आमच्या बिगडात न्हू. भयान कसले तांदूळ ते तुमकां कळना? ना खबर ना. आनी कोणी सांगूकय ना? ना कोणी सांगूकय ना. म्हणजे सामके उदकान घातले काय उपेता? उपेता म्हणजे मागीर तुमी ते शिजपाक बी घालिना? ना फाटले पाट आमी घातले म्हटल्यार आमकां खबर नासली कितें तें. म्हणजे आतां तांदूळ हाडटा ते तुमकां हे पळोवन खावपाक जाय भंय दिसता? भंय दिसता खावपाक भंय दिसता आमकां. तुम्ही एका बी सांगलेले ते सोसायटी वाल्या? आमी सांगूंक ना तेणी येल्ले हे फाट आमकां मनार बी येल्ले दाखोवपाक. हे तांदूळ आमकां सोसायटीक गावल्ले आहा न्हू ते अशे आमी कसले म्हणना पूण असले ते अशे दपडल्यार दपडटा आनी थोडे भितून मोडटा. म्हणजे भितून आतां कशें मिक्स आतां आमकां हे तांदूळ खावपाक सुद्दां आमकां भंय दिसता. कित्याक लागून तर आमकां मेळ्ळ्या खूब जाणांक मेळ्ळ्या थोड्यांक ते कळना. थोडी बाबी घालता आनी ती फाल्यां हे लोकांक हानिकारक जावंक जायना म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक इतकी रिक्वेस्ट करता की त्या तांदळाचेर तुमी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. ही आमकां आतां हे तांदूळ आहा ते आमी कशें खावपाचें कितें खावपाचें आतां आमी तशेंच दवरलेले आहा ते तांदूळ. येवन जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आहा. आतां हे तांदूळ खावचे काय ना हो आमचेर आतां प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत मॉडर्न पेंटाथलॉन ह्या खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीच्या बाबू गांवकाराक भांगरा पदक फावो जाले. पुराय गोंयकारांक तशेंच तांच्या घराब्यांक हो उमेदीचो खेळ आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीचो बाबू गांवकार हांकां मॉडर्न पेंटाथलॉन ह्या सर्तीत भांगरा पदक फावो जाले. ग्रामीण वाठारांत सुविधा नासून लेगीत ह्या खेळगड्यान राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयचें नांव उज्वल केलें. थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान ताका 1 लाखाचें इनाम घोशीत केलें. तशेंच बाबूक भांगरापद फावो जाल्ल्यान ताच्या घराब्यान खोशी व्यक्त केल्या. आमकां भरपूर अशी तो जिखले म्हणटकीर आमकां भरपूर उमेद येयली. आमच्या ह्या गांवच्या लोकांक सुद्दां उमेद येयली. तशें आमकां हेकाय सुद्दां बाकीचे आमचे नितुल्ले गांवां आसले तांकांय बी भरपूर उमेद येयली. आनी तसो तो धांवपाक सादारण चलपाक आयकनासलो. तो सादारण ट्राय तो आपल्याक घेतालो हांगसरल्यान पाली म्हणटे वाटमार्गी देवस्थान आहा थिंगसरल्यान धांवट वचोन धांवट येतालो. तसोच आमगे ते एंडपडा म्हणटा थिंग एक घर आहा त्या घरा कडेच्यान तो तुडू वयतालो धांवटच. तुडूच्यान तो मागीर वेल्ली वयतालो. वेल्लीच्यान तो घरा कडेन येतालो तेन्ना तो सामको घामान बी सामको थंड जातालो सामको सगळे कपडे बी भिजताले गेले. ट्रेनिंगे तो हांगा गेल्लो सांकळी गेल्लो. सांकळी सादारण 20 दीस सुमारा उरलो तो. आमी ताका सपोर्ट करताले कितें पयशे बी कितें कमी जाताले ते आमी ताका दितालेच. आनी ताका पयलीं आमची तेजे कडेन गाडी नासली तेन्ना सुद्दां हांव म्हागे मोटरसायकलीवर हांव ताका नितोल बी व्हरोन पावयतालो. तेगे ते कोण भुरगे हे आसताले फ्रेंड आसताले ते ताका घेवन वयताले. भुरगेपणांतल्यान ताका धांवपाची संवय आशिल्ली. तशेंच तो वरांची वरां धांवतालो आनी वेगवेगळ्या खेळा मळार तो खेळा सर्तीत वांटेकार जातालो. आयज मेरेन खेळांतल्यान खूब पदकां तशेंच इनामां ताणें जोडली. बाबूक आमचो खेळा खातीर सदांच तेंको आसतलो अशें ताच्या घराब्याचें म्हणणें.
तेजे मनान कितें आसता तेणी हें सांगपाचें आमी तें केन्ना फाटीं रावपाक सांगना. तुम्ही सदां तेका सपोर्ट करता? हांव सपोर्ट करता तेका. पयलीं साकून तो खेळपा धांवपा बी बरें आसा. पयलीं साकून तो केन्ना चलत उंच वचनासलेलो. पयलीं साकून धांवत वचपाक तो. आणि तुम्ही पळोवंक शकता तेंचे पेरंट्स जे आसात ते आमच्या फाटल्यान आसा. जेन्ना आमी तेंचे कडेन उलयले तेणी सांगले की तो बाबू गांवकर जो आसलेलो तो खंय तरी एक मेहनती भुरगो आसा. तो खंय गेलो हांगच्यान समज एक 100 मिटर सुद्दां वचपाक जाय खंय तरी धांवन वयतालो. तशेंच खंयच्याय गांवाक दुसऱ्या गांवाक वचपाक जाय थंय सुद्दां धांवन वयतालो आनी तेणी तेका केन्ना आडवना. तेणी तेका कितें जाय तशें केलां. आनी तुमी पळयलात आसतलें सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेणी सुद्दां हेजे दाद करी खंय तरी तांकां 1 लाखाचे जे इनाम आसा ते भेटयल्ले आसा. हे भुरग्या बद्दल सांगपाक गेले जाल्यार तेजे 3 जाण भुरगीं ही आनी तो एकटोच 2 जाण भयणी आनी एक भाव. आनी तेजी सदांच इच्छा आसलेली खंय तरी धांवपाची खंय तरी मेडलां घेवपाची खंय तरी जिखपाची अशी शिकपाची इच्छा आसलेली अशें तेंचे जे बापूय आसा ते सांगतात. तशेंच आमी पळयलां तेजे जे बाकीची मेडलांय पळयलीं ती खंय तरी सगळी जी मेडलां आसा ती ट्रॉफी आसा ती खंय तरी धांवपाकूच मेळ्ळ्यो आसा. अशें हे एक उत्साहीत करपाचो हो मुवमेंट आसा ह्या गांवा खातीर. तेंचे पेरंट्सांचे सांगण्या प्रमाणे आमकां खंय दिसून येता की जेन्ना तांकां कळ्ळें की खंय तरी जे तांकां गोल्ड मेडल मेळ्ळें या सिल्वर मेडल मेळ्ळें तर सगळ्या गांवाच्या लोकांनी खंय तरी तांकां एकदम सारकी शुभकामनाय दिवपाची सुरवात केली. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश सतरकर. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय सर्तीत नेटबॉल ह्या खेळांत गोंयाक रुप्या पदक फावो जालें. हरियाणा विरुद्ध गोंय ह्या फायनलींत गोंयाक हार खावची पडली. ह्या नेटबॉल फायनलींत 33-22च्या फरकान गोंयाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीत रुप्या पदक फावो जालें. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयांत व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. त्याच बरोबर आयज अभिमानाची गजाल म्हटल्यार नेटबॉल ह्या खेळांत गोवा पंगडाक रौप्य पदक फावो जालें. गोवा हरियाणा विरोधात खेळटाली. हरियाणान गोंयाक हरयलें आनी गोंयाक हे रौप्य पदक फावो जालें. कर्नाटक आनी गोवा ह्या पंगडा मदीं कर्नाटकाक हारून गोंयांत ह्या फायनलींत प्रवेश केल्लो नेटबॉल ह्या खेळांत. तांकां आतां आयज एक अभिमानाची गजाल म्हणजे रौप्य पदक गोंयाक फावो जाल्लें आसा. काल भांगरा पदक फावो जाल्लें गोंयाक मॉडर्न पेंथेथॉन ह्या खेळांत काल गोंयच्या बाबू गांवकरान भांगरा पदक मेळयल्लें. त्या बरोबर ही सुरवात जाली आनी आयज हे रौप्य पदक गोंया पंगडान जिखिल्लें आसा. 32-8-22 अशा फरकान गोंयाक ही बाजी मारिल्ली आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.